मीटिंग झाली परत तुमच्या सीएमआर कितें रे परत सीएमआर मीटिंग ना रे बाबा हांव म्हज्या कामाक गेलो सांगलें मरे होते परत कितें सांग कितल्या फाटी जाऊ ना हांव घरात पावना जाल्यार ऑर्डर बसून एक जाग्यार पळोवपाक नाका सुसेगाद घेवया रे प्रोटेस्ट करता पळय वी आर इन अ वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी एवरीबडी हॅज गॉट अ रायट टू डू वॉट दे हॅव टू डू सो हांव कितें उलोवंक शकता ताजेर एज फार एज तुमी उदोळ म्हाका जाले कोर्टा बाबतींत तें पळयता उलयता तुजे कडेन ते कितें म्हणटा खबर आहा पूण तुमी IT पार्क आसूं ना युटी मॉल आसूं चिंबराकोट कित्याक खंय अशें ते हांवें म्हजी पूर्ण विचार काल असेंब्लीन मांडल्या एन आय स्टँड बाय इट लोकांक कितें बरें त्या प्रमाणे हांवें विचार मांडले थोडे कितें कोर्टाची ऑर्डर जी येवना रिगार्डींग ऑन सम टेक्निकल इश्यूज ते वाचल्या शिवाय तुजे कडेन हांव परत कमेंट करूंक शकना लेट अस बी मॅच्युअर्ड ऑन स्टेटमेंट दॅट वी इशू गोंयच्या हितान कितें बरें तें चिंतलां प्रायवेट जाग्यार आतां पर्यंत प्रोटेस्ट कित्याक ना हो काल तुमकां प्रश्न विचारलो हांवें हो तुमी तांकां केन्ना विचारूंकूच ना सायडीक प्रोजेक्ट कित्याक आयले आनी तुमी केन्नाच प्रोटेस्ट केलो ना तुमी केन्ना विचारूंकूच ना सो मिडिया भावांनी तितलेच अकावंटेबल रावचे जेन्ना मंत्र्याक विचारता प्रश्न त्या लोकांकूय विचारा की तुमचो प्रोटेस्ट फक्त गव्हर्मेंट जाग्यार कित्याक सादो प्रश्न मागीर परमिशन सगळी गव्हर्मेंटच दिता म्हणून अरे प्रायवेट जाग्यार गव्हर्मेंट परमिशन आशिल्ली म्हणून तांणी प्रोटेस्ट केलो ना आनी गव्हर्मेंट जाग्यार गव्हर्मेंट सगळी परमिशनां घेता म्हणून प्रोटेस्ट करप यू आर आयदर दे आर कन्फ्युज्ड or they are trying to act confused or you are trying to tell that they are not confused and we are confused. We are very clear. Issue is biodiversity. Issue is environment. इतान आनी हांवें मॉल कुशीकूच दवर म्हणलो तुका हांवें एम्प्लॉयमेंट आनी इकॉनॉमी ऑफ चिंबेल विलेज चेंज जावपाक जाय जाल्यार असले प्रकल्प गरज आमकां ही म्हजी विचार गोंय सरकार तर्फे मांडले आतां थंय ते रोहन म्हणटले आनी कोण म्हणटले लेट देम टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट्स वीच केम इन दॅट लायन let them talk about the issues in that particular things मुख्यमंत्र्यान कितें उरलें तें मागीर म्हाका कळटलें मुख्यमंत्री बिजी आशिल्लो पूण ओवरऑल वेन यू लूक एट दीस पर्टिक्युलर थिंग वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट इट इज समथींग वीच टेक्निकल ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स कोर्टान कितें ते आपले विचार मांडल्या आज मुख्यमंत्र्यान दिसता म्हाका दिसता तांचे कडेन उलयल्या रेजिडेंटांचे तेंचे ग्रामस्था कडल्यान कितें आसा ते विचार कळटले मागीर उलोवया फुडें सी आय कॅन मेक थिंग्स व्हेरी क्लियर behind everything like this sometimes something is there and it is too premature for me to make any charge on this but any good thing happening sometimes you start thinking what is wrong म्हणून तो पयर चल्ला हांवें हे सगळे जे उलयतात पेडणेच्यान तूं जेन्ना काणकोण वता इतले भायले येतात आनी बांदतात तेन्ना कोणें बायोडायवर्सिटी पयली कितें उलयली हांव प्रश्न विचारता रावता म्हाका उत्तरां नाका कोणाची हे म्हाका उत्तरां आमच्या फ्युचर पिडीक दितले सरकारान कितें केलां काय म्हणून तेन्ना हे उत्तरां दिवपाची गरज आसा एक सायडीक अनएम्प्लॉयमेंट एक सायडीक ह्याच लोकांच्या पोटचाल्यांची भूक ही फुडें पळयतले जाल्यार सविस्तर जाग्यार घालपाक जाय आनी जाग्यार घालपाचें आमकां धाडस आसा वी आर स्ट्रॉंग इनफ टू टेक स्ट्रॉंग डिसिजन्स इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी टॅक्निकल ग्राउंड्सान समज कोर्टान कितें दिलां तें म्हाका दिसता लिगल टीम्स वील ब्रीफ CM and based on which further whatever CM and आज ताणी मिटींग जालें सो लेट अस सी वॉट इज टू बी डन पूण तुमी ज्या तरेन युनिटी मॉलाचेर जेन्ना इतलो विचार मांडल्या एक पत्रकार भाव जे हांगा इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसा तांणी तुमी सुद्दां तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न करपाक जाय टेल वॉट इज द थिंग इशू कितें आशिल्लो बायोडायवर्सिटी मरे काल क्लियर केलो झोन इन्फ्लुएन्स मरे क्लियर केलो थंय बायोडायवर्सिटी कितें जाय तें करून दिवया तें सांगलें तें एनवायरमेंट आनी हातूंत कंडिशनांनी घाल्लें आसा सो विशय तो ना विशय असा की आमकां नाका प्रायवेट उपकारता गव्हर्मेंट नाका म्हणून मागलें प्रायवेट जाग्यांचेर नांवां लागलीं ती काडली ती नेगेटीव डिक्लेरेशन जाली थंय प्रायवेट बिल्डिंगो आयल्यो थंय कितें आयलें जाता तांणी परमिशनां घेतली ती मान्य जाली थंय बायोडायवर्सिटी 300 मिटराचेर आसा ती मान्य सो लेट द कॉमन पब्लीक अंडरस्टँड दॅट वॉट वी आर टॉकिंग अबावट तुमकां संवय जाल्या हांव बी बाण घेवपी रे हांगा तशें कांय भंय ना की आमकां इलेक्ट करून हाडल्या लोकां खातीर जनतेक कितें जातालें करा म्हणून सो आय डोंट हॅव अ प्रॉब्लेम बट इन द बेटरमेंट ऑफ द बिगर पिक्चर ऑफ गोवा दीस टायप ऑफ खंयचो मॉल चड खंयचे प्रोजेक्ट्स फाल्यां केले कदम आमचो कोंकण रेल्वे तुमकां याद जाता मरे
ऑब्जेक्शन घाल्लें ते ओल्ड गोवा चर्च पडटली गोंयचो साहेब हांव हालतलो सांगिल्लें मरे आतां तेच लोक बसल्यान वता मरे वेलांकिनी सो थोड्यो गजाल्यो चिंतपाक जाय वीच इज बेटर फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा सो इट इज नॉट रोहन कावंटी टावन स्क्वेअर परवरी हाडले आतां IT खातीर प्रकल्पय आमी वी वील थिंक अबाउट हाऊ टू डू इट इन परवरी वी आर टॉकिंग अबाउट छत्रपती शिवाजी महाराज इन पोंडा यू हॅव टू क्लस्टर बेज इट सो इश्यू इज म्हजें कितें म्हाका कितें तशें न्ही तें हांगा प्रश्न असो जाला वीच आय डोंट वॉन्ट टू मेक एनी चार्ज फर्दर की वी हॅव टू लूक एट अ बिगर पिक्चर नॉट ट्रायंग टू बॉयल डावन ऑन वन इश्यू एंड टॉक ऑन द अदर विशय जे घेतल्या ताजेर सविस्तर आमी उलयल्ले आसा हायकोर्टाक वचपाची तयारी करतले आता सी सरकारान डिसिजन घेवचें पडटा हांव इंडिविज्युअल एक मंत्री कॅबिनेटान आसा वी वील हॅव टू टॉक टू द चीफ मिनिस्टर फॉर द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हांव तुका सांगलां मरे जो पर्यंत कितें हातान वाचन उलयल्लें स्पिकींग ऑर्डर एंड ऑर्डर इज टू डिफरंट थिंग्स टॅक्निकॅलिटी म्हाका समजून आयला की डेप्युटी डायरेक्टर कितें दिल्ली ती सांगिल्लें ती कितें इनवॅलिड कितें सांगलां अशें सो हांव बेडच उलोवप सारकें न्ही सो पळोवया ती कित्याक कायद्यानुसार कितें बसता कितें ना सरकारानूच कायदो भंग केला काय कितें केला हे जे प्रश्न काडले ते कशे ऑर्डरीन आसा ते पळोवया थँक्यू